नमस्कार. अलुमनाई आमगेला अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांकाय स्वागत. आज आमगेलो आसा वसंत भक्ता. वसंत मंगळुराचोची आणि आता ॲडवायझरी कन्सल्टंट जाऊन IBM मळेल कंपनीन तो काम करत असा आणि विश्व कोंकणी केंद्राच्या अलुमनाई असोसिएशनाच्या व्हाईस प्रेसिडेंट जाऊन असा. वसंत तुक हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. नमस्कार. हांव सांगला वरीची तू IBM मान तू ॲडवायझरी कन्सल्टंट जावन काम करत असा. तू सेंट जोसेफान तुका इंजिनियरिंग जावन ग्रॅज्युएट जातरी दुकून तुगेला IBM येवचिताय. ह्या जर्नीच्या तुगेला करियर प्रोग्रेशन कशें आशिल्ला? सो हांव म्हगेलें करियर एम्फसिस लिमिटेड दुकून स्टार्ट केलेलें एज अ जावा डेव्हलपर. थंय अराउंड 4.5 years काम केलें. तदनंतर अराउंड 1.5 वर्स हांव कॅपजेमिनीन तू काम केलें अँड फ्रॉम लास्ट 2 years हांव IBM तू काम करता एज अ कन्सल्टंट. So Miguel experience mainly into app modernization, cloud development. So tanta chad kaam karche. So mainly into financial domain, insurance, banking, magiri stock markets. So tangela apps pura improve karche, performance improve karche. So tanto Miguel chad focus asche. आता तू काम केलेला तिन्ही कंपनी नाव सांगल तू फर्स्ट एक 4 वर्ष एम्फसिस काम केलं, मागीर 1.5 वर्ष तू कॅपजेमिनीन काम केलं, मागीर आता 1-2 वर्ष दुकून IBM म्हणतास. ह्या तीन कंपनी समेत एक सर्विस बेस्ड कंपनी. तुका केन्नाय दिशिल्लें की प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीक स्विच कोर का म्हणून की कसं एक रीजन की तू हेची कंपनी? सो हांव करचे काम कसं म्हणल्यार चड ओपनिंग्स सर्विस बेस्ड तू असचे आणि कसं म्हणल्यार सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड वय हांव ओपवता. बट प्रोडक्ट बेस्ड अंतू केलो पटी म्हणल्यार आमी वर्क करचे एक प्रोडक्ट कंपनी करची एंड ऑफ द डे. सो हांव खंयचे एक बँक जाल्यार तांगेल प्रोडक्टा खातीर आमी काम करचे, फिनान्शियल जाल्यार तांगेल एक प्रोडक्टा काम करचे. सो म्हाका तांते एक्सपोजर आनी लायक मेळ्ळा. म्हणल्यार स्टार्टींग दुकून फर्स्ट कंपनी दुकून म्हाका एक्सपोजर आनी लायक मेळ्ळा. टेक्नॉलॉजी वायज, डोमेन वायज, इवन रिजन वायज. फर्स्ट कंपनी हांव अमेरिका क्लायंटा काम करता आशिल्लो, सेकंड जॅपनीज क्लायंट, आतां सिंगापोर बेस्ड क्लायंट. त्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीन तू वय टेक्निकली हांव ओपवता. बट असं म्हळ्यार विंगड डोमेनान तुका काम करचे चान्स केलो पटी मेळ्ळेच ना. सो ते एक मेळ्ळा दुकून म्हाका कांय म्हळ्यार रिग्रेट मेळ्ळें ना. बट हांव एटेम्प्ट आनी केला. लास्ट टायम केलें तेन्ना कोवीड आनी आशिल्लें, तेजून म्हाका ते करूं जाय न्ही. सो मे बी नेक्स्ट टायम आय कॅन थिंक ऑफ इट. बट म्हाका आतां ग्रोथ लायक असो. सो आय एम हॅपी विथ द करंट प्रॉस्पेक्ट. तू आता फर्स्ट कंपनीक तुका एम्फसिस जॉईन जावचे पुढे हांव पळयला वरी तू मस्त इंटरव्यूज घेतला इनिशियली तुका इंजिनियरिंग जात तरी बिफोर यू लँडेड इनटू युअर फर्स्ट जॉब. त्या एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला? म्हळ्यार हाव डीड यू केप्ट युअरसेल्फ मोटिवेटेड? म्हळ्यार बेजार जायना अशी तुका एक होप्स कळवून घेना अशी मुखार वचपाक? सो वय ताका तू सांगेल वरी. सो 10 to 12 कंपनीज हांव इंटरव्यू दिल्लो आसतले. म्हाका फर्स्ट अटेम्प्टार एक्चुअली जावचे चान्सेस आशिल्ले. मागीर लास्ट राउंडाक हांव येतना म्हळ्यार म्हाका प्रोफायल तितलें खूश लागना आशिल्लें. सो हांव म्हळ्यार CEO ओटू म्हाका लास्ट राउंड आशिल्लें ते ऑनेस्टली सांगलें म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट ना म्हूण सांगून. बट आफ्टर दॅट हांव मस्त कंपनीचा इंटरव्यू दिला. फर्स्ट राउंड क्लियर जाता आशिल्लो, GD क्लियर जाता आशिल्लो, इवन टेक्निकल इंटरव्यूज जाल्यार हांव क्लियर जाता आशिल्लो. बट फॉर सम रिजन म्हाका ऑफर मेळता नाशिल्लें. ते कसं म्हणा ते एक मिस्ट्री अशी. बट तेची मोटिवेशन कसं म्हळ्यार फ्रेंड्सां मेळटा आशिल्ले, पुराय जाणां मेळटा आशिल्ले. बट आमी ते कंपेर करून बसला मागीर आमी थंय आसताची. सो आय केप्ट वर्किंग ऑन दॅट. कितल्यात तितलें वर्क केलें. ऑफ कॅम्पस ट्राय केलें, बँगलोरा गेल्लो, तेका मस्त कॉलेजा पुरो भोंवलो. ते एक एक्सपिरियन्स ते एक लायफ टायम म्हाका मेळटा न्हू आमकां. सो तेश कोन्न फायनली म्हाका एक मेळ्ळें काम. बट ते म्हाका रिग्रेट्स ना. ते म्हळ्यार म्हाका तांत ग्रोथ लायक आशिल्ली. एक फावटी मेळ्ळी कुडलें तर त्या बार कंपनीत म्हाका कसं ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळाली पळय ताजे पशी चड म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी इवन ग्रोथ सॅलरी वायज ऑर इवन एक्सपिरियन्स वायज म्हाका मेळ्ळा. सो ते एक सॅटिस्फॅक्शन आसा म्हाका. तशी म्हाका रिग्रेट्स मेळ्ळेल ना. ओके. तू सांगला वरी तुगेला मस्त इंटरव्यू एक्सपिरियन्स आशिल्ला. सो त्या एक 10-12 कंपनी इंटरव्यू सांगू खंयचे एक तुगेले एक मेमोरेबल इंटरव्यूज की म्हळ्यार तुका एक तांतू कसकी एक लर्निंग्स मेळलेला की आनी एक तुका एक उडगास अशें खंयचे एक इन्सिडेंट? एक तशें एक इन्सिडेंट जाल्लें. MITन तू एक बँक आयिल्लें सोसायटी जनरल म्हणून. सो त्या इंटरव्यून तू GD आशिल्लें. सो GDन कसं जालें म्हळ्यार GDन पुरा जाण उलयता आशिल्लीं. म्हळ्यार एक प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन म्हळ्यार पुरा जाणांक एक चान्स मेळका, पुरा जाणांक तांगेले पॉयंट ऑफ व्यू दिवका तशें पुरो आसता.
बट ह्या केसान कसं जालें म्हळ्यार पुराय जाणां आंगार पळोवन उलयता आशिल्लीची. सो म्हाका मात्यान कसं दिसता आशिल्लें म्हळ्यार प्रितम मॅमान सांगिल्लें ते पॉयंट्स पुरो उडगे आशिल्ले आमकां जीडी हांगा हे पुरो दितना ट्रेनींग आनी दितना. सो जीडी म्हळ्यार एक करेक्ट एकल्यान एक उरलो का त्या पॉयंटाक आनी एकल्यान कावंटर करका चड आंगार पळोवन पुरो उलोवचें ना जें म्हूण. सो हांव ते कंप्लीट जीडीन ते 15 जण आशिल्लीची. हांव मात न्हिद बशिल्लो, हांव कसले उलोवचें वचचें न्ही. ते एंड म्हणटाना तांणी मॉडरेटर निमगिताना म्हळ्यार तुमगेल समरायज करयाची म्हणून. सो पुरे जन तांगेल उलयता गेल्लीची. हांव जस्ट एक तांकां ऑनेस्टली सांगलें दीस वॉज नॉट अ जीडी. कित्याक म्हळ्यार जीडी म्हळ्यार एक टायम दिवका सब जनांक, तूं पॉयंट्स दिवका तशें पुरो आसता. हांव तांकां ऑनेस्टली सांगलें म्हाका चान्स मेळ्ळी उलोवच्याक, प्लस दीस वॉज नॉट अ जीडी एट ऑल म्हणून म्हणलें. सो एट द एंड ऑफ दॅट जीडी रावंड कसं जालें म्हळ्यार ओन्ली आय वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर बॅच, रेस्ट ऑल वेर रिजेक्टेड. सो ते एक मेमरी हांव केन्नाय विसरना. सो केन्नाय आमी हॉनेस्टली आमगेला कसं दिसशील आमी सांगली म्हूण जाल्यार खंडित ताका एक रेस्पेक्ट आसता म्हणून कळटा तुका एक्सपिरियन्स. सो आतां ह्या पुरा तुगेला कामा एक्सपिरियन्स जाला. सो हांव तुका 2010 दुखून पळयल दुखून जाल्यार तूं आमगेल फर्स्ट बॅचा स्कॉलर. सो तद नंतर दुखू तूं आत्ताय यू आर ऑलवेज देर स्ट्रॉंगली विथ द WKC. सो तूं हांगा आमगेला अलुमनाय असोसिएशन फॉर्म जातन जाल्यार जो ताज्या नंतरच आमगेल जाल्यार खंयचे इव्हेंट जाल्यार असो पुरो यू आर ऑलवेज देर. सो यू हॅव दॅट वॉट कीप्स यू म्हळ्यार तुका आतां एक बायंडींग फॅक्टर कसं ना तुका वापस WKC येऊ का म्हणून उद्देश येता. वॉट इज दॅट बायंडींग फॅक्टर आय वूड लायक टू नो. सो बायंडींग फॅक्टर कसं म्हळ्यार दीस वॉज अ युनीक कॉन्सेप्ट. म्हळ्यार तुका स्कॉलरशीप दिवचे मागीर ट्रेनींग दिवचें ते पुराय फर्स्ट जालेलें. सो मिगेल एक फिलॉसॉफी कसं म्हळ्यार वय ट्रेनींग घेतलें तुका तांणी 30,000 पर इयर दिल्लें पुराय करेक्ट. बट हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आमी ते पुरे झावन भायर येत तर आमकां काम मेळटना ते आमी म्हळ्यार विसरचे चान्सेस आसा. म्हळ्यार डायवर्ट जावचे कित्याक म्हळ्यार आमगेल प्रायोरिटी चेंज जाता पुराय चेंज जाता. बट हांव लेखचें कसं म्हळ्यार वी शूड गिव मोर टायम देन अदर थिंग्स. सो मनी वय तुका इजिली दिवेत तुका सांबाळ मेळटा तुका टॅक्स वरोका म्हणून तूं सांगून कशें की तूं डोनेट आनी करता. बट टायम म्हणल्यार आसा पळय ताजेकीन चड वॅल्युएबल खंयचें ना. सो हांव तेन्ना डिसायड केलेलें म्हळ्यार वेन एवर आय गेट टायम आय विल मेक शुअर दॅट आय विल गिव सम टायम to WKC and give back to the community. So that is the motto of WKC now, giving back to the community. So from then I have been with WKC. Foreground and churn na jalar background and mast kella. So wait, so that is the main thing. So giving the time to people, giving time to juniors. So that keeps motivating me. That's really nice of you. आता तुगेला WKC आम्ही जर्नी तुगेला आनी केलो फोटो सांगतोय पळोया सो दॅट आम्ही ताजे विशयी चड उलोया. या हानी पुराय मिगेल फर्स्ट बॅचमेट्स आमी पुराय सेंट जोसेफ कॉलेज आशिल्लीची. सो खंयचे इव्हेंट जाल्यार कसले जाल्यार आमी ओट्टू मेळ्ळें एक फोटो काडचे एक प्रतीत आशिल्ला एवरी इयर. सो ते एक गेट टुगेदर अशी विंगड ब्रांच आशिल्ली आमी जाल्यार आमी ते एक पळयत आशिल्ले आतां कसले फेस्टनी आसल्यार ओट्टू मेळ्ळें एक फोट काडचे एन्जॉय करचे पुरो तशी. या 2014 alumni association फॉर्म जावचे दिवस मस्त गमत केला आमी. सो वय आतां वय आनी पुराय म्हळ्यार विंगड जाग्यार आसात बट वी आर स्टील कनेक्टेड. या आमी बार्बेक्यू केलेला पुराय जाणां ओट्टू मेळ्ळें गुरुमा सेम डे रात्री. वय सेम डे रात्री आमी बार्बेक्यू पुराय करून गमत आनी केलेला तशी. वय या एक बोर्ड मिटींग आमगेल्या म्हळ्यार आतां आमगेल 4 वर्स जाल्ल्या वी आर द फर्स्ट बॅच. आतां नेक्स्ट कसं जालें म्हणून आमकां माथ्यांत आसतना सो एलुमनाय असोसिएशन फॉर्म करता म्हणून जाल्ल्या. सो आमी हांगा बोर्ड मिटिंगा येवन नेक्स्ट कसं जालें कसं पुरो इव्हेंट्स प्लॅन करयात कशी कमिटी पुराय प्लॅन करयात म्हणून सांगून आमी हांगा येवन रजे वेळार डिस्कस करचे आशिल्लें आमगेलें काम इंजिनियरींग जत्त तरी पुराय आमकां रज मेळटा आशिल्लें न्हू त्या वेळार आमी येवन हांगा उलोवचें आशिल्लें. या प्रेरणा इव्हेंटा वेळार TVM आवटू काडलेलें आनी एक मेमोरेबल इव्हेंट. हां सो आनीक ट्रेडिशन आशिल्लें आमगेलें आफ्टर एवरी प्रेरणा वी यूज टू मेक शुअर आमी आयडियल कॅफे वचून आयस्क्रीम खावचें म्हणून सांगून. सो आय थिंक ऑलमोस्ट एवरी इयर आमी ते फॉलो केला. ऑलमोस्ट एक 20-25 जाणां आमकां सेपरेट एक फ्लोरच जावका आशिल्लें. सो ते सगळे काम केलेले एक टीम मानून एक सेलिब्रेशन इव्हेंट सक्सेसफुल जाला.
वय ये गुंज म्हणून एक इव्हेंट ऍक्च्युअली कसं म्हणल्यार आम्ही एल्युमनाय जाल्लीची पुरा जन बँगलोरा काम मेळ्ळा बट नेक्स्ट कसं जालें म्हणून एक जावं न्हू सो आमी कसं करचे आशिल्ले म्हळ्यार व्हॉट्सएप ग्रुप क्रिएट करचे आशिल्ले म्हळ्यार एक कॉमन इंट्रस्ट आशिल्ले जन आसता आशिल्लीची सो एक व्हॉट्सएप ग्रुप क्रिएट करचे मागीर आमी इंडिव्हिज्युअल एकल्याक निमगुचे तुमकां इंट्रस्ट आसता म्हणून मागीर ते क्रिएट करता एक प्लॅन रेडी करचे आशिल्ले कसं कर येता म्हणून तशी एक गुंज म्हणून एक NGO आशिल्ले सो आमी क्लोथ डोनेशन ड्रायव्ह एक केलेला मस्त क्लोथ्स ते पोरणे म्हण न्ही लायक युजेबल क्लोथ्स पुरे हे करून आमी ओट्टू करून आमी ते वचून दिलेले सो मस्त बॅच आसा एक 3-4 बॅच स्टुडंट्स हे आमी एल्युमनाय आसता वय हे अनेक इव्हेंट हे आमी बँगलोरान तुची आनंदराव सर्कला लागीं एक स्कूल आसा ते आमी एक 10-15 जन वचून ते स्टुडंट्साक ट्रेनिंग अशी दिवन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग अशी दिवन तांकां मोटिवेट करून ते पुरे करून आयिल्ले इव्हेंट वय सो त्या मात न्ही फिलॅन्थ्रॉफी मात न्ही आमी मस्त गंमतय केला सो जल्लल तशी आमी ट्रेकिंगा वता आशिल्लीची हे शिवनसमुद्र हे पुरो एक्चुअली पुरो आमगेले बॅचाचे फर्स्ट बॅचाचे शिवनसमुद्र ते बारा चुक्की गंगना चुक्की तशी पुरो मस्त कडेन आमी चमकल्याचे टी करून वचचे आशिल्ले स्टार्टिंगार मागीर नमने ट्रेक केला नायट ट्रेक केला तशी ते मेमरीज मस्त आसा मागीर कोविडान तरी पुरो जायनी हे करूंक तशी सो हा पूरा विषय तुगेला ट्रेकाच की तू WKC वोट सांगला सो हाच्या पशी हाज वोटूच आनी एक इम्पॉर्टंट एक तुगेला कॉन्ट्रिब्युशन हांव सांगचा इश्ट पोवत कसं म्हळ्यार आमगेल्या विक्षकाल खातीर हांव सांगचे जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्र अलुमनाय असोसिएशनात आनी एक सुशिक्षा म्हणल्यार एक मेंटरिंग प्रोग्राम चलायसीत आसा ती तंत आशिल्ले एक मेंटीसा खातीर म्हळ्यार आतां शिकता अशे चेडवाल खातीर एक डेटा कॅम्प म्हळ्यार एक आजा एक लायसन्स घेवन दिवचे तसले एक काम वसंतान केला सो ते कशी केलं तुका ते कशी मना आयल्या चेडवां खातीर कोर काम म्हणून तुका जुनियर्सां खातीर सो हांव एक फावटी लिंक्डइन स्क्रॉल करता आशिल्लो तर लिंक्डइन म्हळ्यार आमकां प्रोफेशनल कसले विशय कळका जाल्यार दॅट इज अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म सो ते करतना डेटा कॅम्पाचे एक पोस्ट आशिल्ला अशी एक तांगेले एक गिव अवे प्रोग्राम आसा इतले सबस्क्रिप्शन्स तांणी दिताचे सो बेसिकली ऑन कटिंग एज टेक्नॉलॉजीज मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तसले टॉपिक्स सारी सो हांगाय सुशिक्षा मस्त सक्सेसफूल जावन वता आशिल्लें कोडिंग लीग पुरो जाता आशिल्लें सो म्हाका मनांत येयलें कसं म्हळ्यार आमगे यूज जावचें पुरो म्हूण सांगून सो हांव नेथानियल म्हणून तांगेलो एकलो आसा USAंत ताका हांवें ईमेलार कनेक्ट केलें अशी आमगेलें एक ऑर्गनायझेशन आसा आमी कनेक्ट कर येता म्हूण सांगून सो ही वॉज व्हेरी हॅपी त्या म्हळ्यार आय थिंक इंडिया दुखून दीस आवर्स वॉज द सेकंड ऑर्गनायझेशन एज फार एज आय नो नॉर्थ इंडियान खंयची एक ऑर्गनायझेशन आशिल्लें सो ते पळोवन ताका खुशी जालें सो ताणें मागीर इमिडियटली आमगेलो कनेक्ट करून कॉल्स पुरे सेटअप करून पुरे करून आमकां विदीन 1 मंथ ताणें आमकां सबस्क्रिप्शन दिलें दीस इज द सेकंड इयर आय थिंक फर्स्ट इयर वॉज व्हेरी सक्सेसफूल आय थिंक आमकां एक 175 सबस्क्रिप्शन्स मेळ्ळेला मस्त स्कॉलर्स यूज जाला सो आतां आमी ते यूज केलेले पळोवन तांकां खूश जावन तांणी आपास रिन्यू करून आतां आपास 170 सबस्क्रिप्शन्स दिला आमकां ते खुशी जाता पळोवच्याक खंडितची ताज मी ती मस्त जन मेंटीस ताज्या यूज घेता आसत येता सुशिक्षान तू वसंत अलॉंग विथ ऑल दीस आनी कसं तुका एज अ हॉबी तू करता एज अ हॉबी म्हळ्यार म्हाका मस्त फुडें बुक्क आनी वाजूच म्हण अभ्यास नाशिल्ले आतां रिसेंटली कोविडांनी म्हणटना ಸ್ವಲ್ಪ वाजूच्यांनी सूर केलेले म्हळ्यार चड म्हळ्यार सेल्फ हेल्प बुक्स तसले पुरे वाजूचे आनी कसं म्हळ्यार मिगेल मेन इंट्रस्ट कसं म्हळ्यार पर्सनल फिनान्स रिलेटेड म्हाका म्हळ्यार एक्सप्लोर करची बारीक खुशी मेनली म्हळ्यार स्टॉक मार्केट आनी इन्शुरन्स तसले पुरे हांव मस्त एक्सप्लोर करता या इत्याक म्हणून सांगू गेल्यार इनिशियली आमी करियरान तुवें आमकां सांबोळ पुरा मेळटा आमी गंमत करताची पुरा करेक्ट बट ऍट सम पॉयंट कसं जाता म्हळ्यार तुमकां कसं दिसता म्हळ्यार पुरे आमी एक पाटी आमी स्पेंड केले म्हण जाल्यार मुखारी कशी म्हूण एक आयडिया येता म्हळ्यार टेन्शन अशी जाता आनी एक कसं म्हळ्यार इन्शुरन्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट त्या पेनेट्रेशन जायनी इंडियांत एस्पेशली मेडिकल इन्शुरन्स टर्म इन्शुरन्स ताजी वॅल्यू आमकां लास्ट इयर कोविडा वेळार कळलेलें कितलें इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून
सो ते एक्सप्लोर करता करताची हांवें म्हळ्यार पर्सनल फिनान्सान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आयलें. मागीर हांव आमगेले कॉमन ग्रूप आशिल्ले, वेंकी मागीर दिनेश, आमी पुराय केन्ना एज डिस्कस करचे आशिल्ले. आतां दिनेश झिरोदान तसो पुराय. सो ते डिस्कस करता करताची हांव मस्त एक्सप्लोर केलें. मागीर स्टॉक मार्केटान पुराय केलें. म्हूण सांगून न्हू गॅम्बलींग करनाशिल्लो. गॅम्बलींग म्हळ्यार आतां ट्रेडींग म्हूण करताची ते पुराय करचे म्हाका अभ्यास ना. म्हळ्यार आतां खंयची एक कंपनी इन्वेस्ट करची म्हूण जाल्यार हांव ते कंपनी कसो करता, तांगेले फ्युचर प्लॅन कसो आसा, मॅनेजमेंट कशी आसा, सो तशें पळोवचें. म्हळ्यार वेन यू आर बायींग अ शेअर यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. यू मायट बी अ मायनॉरिटी होल्डर बट तूं ओनर जाता. सो तुका ते इन एंड आउट गोत्तो सुका आसता. सो ते एक म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लें मस्त. म्हळ्यार फुडें ना आशिल्लें. आतां ते इतलें आयले म्हळ्यार एक रिजन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव फर्स्ट कंपनीक 4 वर्स काम केलां, ते ट्रेडींग डोमेनांत आशिल्लें. सो ते हांव शिकता 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 म्हाका तातूंत मस्त इंट्रस्ट आयलें. नेक्स्ट हांव इन्शुरन्साक गेलो न्हू, ते तशें म्हाका इन्शुरन्सांत इंट्रस्ट आयलें. आतां हांव कोर बँकिंगांत करता. सो तशें करता करता म्हाका मस्त पुराय विशय कळ्ळे, म्हळ्यार कसो एवॉयड करता, कसो करता पुराय. सो ते हांव केन्ना एक्सप्लोर करता आसता, कसलेपणे ते वाजिता आसता, कसले करता आसता. सो वय या इतलेच. खंडित तू सांगेल तू एक कसं कळत म्हळ्यार तुका आतां एक नॉर्मली कसं येता आमगेलें शेअर्सान कोण घालता आसा ती इन्व्हेस्टमेंट म्हळ्यार खाली गॅम्बलिंग म्हूण न्हयशी एक्चुअली एक मेथॉडिकली एक इन्व्हेस्टमेंट एक करूं जाता आनी ते कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून अर्थ जालो म्हाका. सो तशीची आनी अदर दॅन दीस तू बूक वाजिता म्हणल्यार सेल्फ हेल्प रिलेटेड. सो खंयचे एक बूक तू रेकमेंड करता जाल्यार खंयची वाजू का म्हूण तुका दिसता? ओके, रिसेंटली हांव जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग म्हूण एक बूक वाजिल्लें, गौतम बेड म्हणून ऑथर. So it's a collection of multiple quotes and explanation on the quotes given by him. So ते आमगेले फायनान्शियल एस्पेक्टा मात न्ही, आमगेले एक्चुअल लायफान थंय आमी यूज करता. कंपाउंडिंग म्हळ्यार एक वर्ड कसो म्हळ्यार आमी एक साना एक विशय काडले आमगे एक गोल आसा म्हूण लेखल्यार, एक व्हडले गोल आसा म्हूण लेखल्यार वी हॅव टू ब्रेक इट इंटू मल्टिपल चंक्स. सो एक काम आमगेलें जाल्लें म्हूण जाल्यार मागीर आमी आनीक कामां वचयता. सो ते स्नो बॉल अशें जाता. स्नो बॉल जावन आमकां ते टायम येतना आमगेलें ते काम ते गोल अचीव जाता. सो ते बूक म्हाका मस्त इन्स्पायर जाला. कित्याक म्हळ्यार इट कॅन बी एप्लायड एनीवेअर थ्रू आउट युअर लायफ. सो आय वूड रेकमेंड दॅट बूक फॉर एनीवन. ओके, दॅट्स रियली नायस. आतां तुगेल्या करियर वायज एक हांव गोल निमगूत जाल्यार कसो तुगेल्या नेक्स्ट अचीव करचा गोल आसा? हय, करियर वायज म्हाका हांव मेनली क्लाउड मॉडर्नायझेशनान काम करचें म्हूण म्हणलें. सो हांव मल्टिपल क्लाउड टेक्नॉलॉजीसान तांणी काम करता. सो म्हगेलो मेन गोल कसो म्हळ्यार आय वॉन्ट टू बिकम अ क्लाउड आर्किटेक्ट and in the future maybe look for management come technical role. So I'm working towards it right now. It's going good. ಓಕೆ, ಪೂರಾ ತೋಟು ಕೆಲರೆ ತುಕಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವಚ್ಚ ಪುರೋ ತುಕಲ ಕರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಡೌನ್ ಪುರೋ पूरा तू मन अधवरनु तू आमगेला ऑडियन्स आका एक मेसेज देऊ का जाल्यार तू कसं सांगचायस? एक इम्पॉर्टंट लेसन कसं म्हणल्यार वय आमी अर्न करताची पुरा करेक्ट. हांव स्टार्टिंगार सांगिल्लें वरी गिव सम टायम ऑल्सो टुवर्ड्स द सोसायटी. दुड्ड अर्न कर याची, बट मेक शुअर दॅट यू reinvest into learning and also enjoy your life. That is also important. आमी म्हळ्यार लास्ट स्वल्प वर्स म्हळ्यार आमी कसले करनी म्हूण ना, I have enjoyed also. I have made sure I have done the future proof planning and other things. And yeah, learning is very important. Be it anything, be it technical or be it domain or anything. So learning should continue. ओके, थँक यू वसंत फॉर दॅट वंडरफुल मेसेज. खंडिताची आमकां आमी शिकिल्ल विशयार जावचे पुरो, अर्न केलेल्या विशयार जावचे पुरो, पुरा विशयान तूं एक रिइन्वेस्टमेंट म्हळ्यार एक कितल्या इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी पुरा जनान अर्थ करून घेवं का म्हणून तूं सांगलें. थँक यू व्हेरी मच फॉर द वंडरफुल मेसेज. तू आमगेलो हांगा आयलो आनी आजी तुका एक्सपिरियन्स शेअर करून घेतलाय. हांव तुका विश्व कोंकणी केंद्रातर्फे धन्यवाद सांगता. तुका देव बरें करूं. तशीच आमगेल्या ह्या कार्यक्रम इतले वेळ पळयलेल्या सकळ वीक्षकांक धन्यवाद. देव सकळांक बरें करूं.